येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. ओपा खांडेपार जंक्शनाचेर जालो भिरांकूळ अपघात. बशीक वांटोवपाच्या नादात ट्रक ड्रायव्हरान हॉटेलांत घुसयलो ट्रक. कुशीची भुरगीं मात वाटावली. गोंयचो एकवट आनी थळाव्या लोकांचो रेल्वे दुपटीकरणाच्या सर्वेक खर विरोध. शेताई बाडिल्ल्यान चांदोर ग्रामसंस्थेची सीआरझेड कडेन कागाळ. प्रदूषण करपी कोलवाच्या स्क्रॅप यार्डाचेर शेवटाक चडली जेसीबी. 2 वर्सां आदींच सरकारान कारवायेचो पंचायतीक दिल्लो आदेश. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचो एकवट संघटनेन मोलो पाळे वेळसावच्या लोकांक घेवन वेळसावात चालू आशिल्ले बेकायदेशीर सर्वेचें काम बंद उडयलें. जाल्यार गिरदोळी डबल ट्रॅकिंगाच्या कामा खातीर शेतांचो इबाड जाल्ल्यान चांदोर ग्रामसंस्थेन सीआरझेड कडेन कागाळ केली. 2008च्यान जमनी पासत झगडटा. हो विशय न्यायालयात सुद्धा आसा. 1 म्हयनो जालो सदांच येतात, झाडां कातरतात, पोल घालतात, मार्किंग करतात. ही आमची खाजगी जमीन, FBR न्हू. सरकारान हो प्रकल्प ताबडतोब फाटीं घेवचो अशें थळाव्या गांवच्या लोकांनी मागलां. आयज पळय रेल्वे फॉर द लास्ट 1 मंथ कंटिन्युअसली येता, कोणाच्या घरान वयता, कोणाच्या प्रॉपर्टीन वयता, झाडां कातरता, हील कातरता, मार्किंग्स करता, पोल्स घालता. अरे जेन्ना एक्विजिशन प्रोसिजर काबार जावना, जेन्ना लँड ओनरांनी फ्रॉम 2008 ओपोज करता आनी ह्या पयले लँड रेव्हेन्यू कोड आशिल्लो, तेजे उपरांत फेअर कॉम्पेन्सेशन एक्ट आशिल्लो, तेजे उपरांत रेल्वे एक्ट, सगळ्या एक्टान लँड ओनरांनी ओपोज केला. त्या भायर मॅटर सब ज्युडिस आहा, कोर्टान आसा, हायकोर्टान आसा, सुप्रीम कोर्टान आसा. जेन्ना मॅटर सब ज्युडिस आहा आनी लँड ओनरांनी दिवना, तुमी कशे प्रायवेट प्रॉपर्टीन येता? कसलो अधिकार तुमकां आसा की लोकांचे प्रॉपर्टीन वचोन सर्वे करपाक? सो आमी गव्हर्मेंटाक आनी रेल्वे ऑथॉरिटीक सांगपाक सोदता की हें बिहार न्हू, हें गोंय आमी लोक एड्युकेटेड लोक आसा, आमकां खबर आसा आमकां कितें बरें आनी कितें वायट तें. आख्खें गोंयाक खबर आसा, गोंयचे पंचायतींनी पास केलेलें आसा हो डबल ट्रॅकिंग येता कोलाक लागून. सो आमकां कोल नाका. आतां खूद ह्या ट्रॅकीचेर पळय हांव उबो रावता, त्या ट्रॅकीचेर तुवें पळयलो जाल्यार कोल आसा. पूण आमी असलें डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट आमी कशें एक्सेप्ट करतले? आनी गांवचे लोक पळय आसा, आयज लँड जाल्लो स्केर जाला, लँड मेळना कोणाक, आनी ह्या ते लँड तुमी व्हरता म्हणून उरला न्ही कितें गोंयकारांक? सो हे फिशींग विलेज आसा पयली ही एरिया, आनी आमी गोंयचे फिशरमॅन हो पळय प्रोजेक्ट पळय फिशरमॅनाक पळय एगेन्स्ट येता, आयज तेंची घरां डिफीट जाता, ते अपोज करपाक आमी सगळे गोंयचे लोक आनी गोंयचे फिशरमॅन जाय जाल्यार आमी उबे रावतले आनी सरकाराक सांगूंक सोदता की हो प्रोजेक्ट ताबडतोब फाटीं घेवचो म्हणून. Since March 20, we are facing the slot. They are we have been living for peaceful existence with rail for the single narrow gauge railway. Today it is a broad gauge and transporting coal. Today our people are suffering because of this coal pollution, water degradation, and things like that. And now they are coming with the second track. When the single track what we are having, we are unable to sustain it ecologically. There is hill cutting that has taken place overnight, which you can see in the background. And without authorization, these are all private properties. Today the railway is claiming that land adjacent to the single track is their land, whereas this has been kept for us by our ancestors, 10 meters on either side. But railways are claiming that 23.5 meters on the western side belongs to them, and for that they don't have absolutely no documentation. We have repeatedly asked them for documentation and to follow the procedure, even if they want to conduct a survey, but no procedure is being followed. So the villagers have decided that no survey work will take place, and Goinsa Ekport is with the villagers. We have letters here which we are going to address. We have addressed to the PI, Verna Police Station, and another one to the Deputy Collector of Forest for illegal tree felling. Trees have been felled in private properties. Are this the way of the government
that they want to subject us to this. They are गिरडोली डबल ट्रॅकाच्या कामा खातीर शेताचो इबाड जाल्ल्यान चांदोर ग्रामसंस्थेन CRZ कडेन कागाळ केली. हे कागाळीचेर मामलेदारान थंय वचून तपासणी केली. हे तपासणेक TCP मामलेदार आशिल्ले. शेताचो इबाड करून रेल्वे प्लॅटफॉर्म फकत कोळशाचो पयसो करपा खातीर बांदतात. उद्देगीक कोयर शेतांनी सोडटले. तातूंतल्यान लोकांच्या जिविताक त्रास जावं येता आनी जुवारी न्हंयत लेगीत उदक प्रदूशीत जावं येता अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. फेलिक्स सुतादव कावरी चांदोर रेजिडेंट. आमी आयज आमकां मामलादारान थिंगा रेल्वे ट्रॅका कडेन डबल ट्रॅकिंग करता थिंगा आमकां इन्स्पेक्शन फिक्स केल्लें आनी तेंगेले सगळे TCPचे PWDचे मागीर मामलादार ऑफिस AK सगळे येयलो आहा हिंगा सर्वे करपाक सर्वे डिपार्टमेंट ऑल्सो आनी तेणी इन्स्पेक्शन केलां. वी आर वेटिंग देयर रिपोर्ट बट whatever we see now, आमकां पयलें WRDन हें केल्लें इन्स्पेक्शन and they had given us certain directions to the railways that they have to do certain things, and that report is with us. In February that report was given. Till today nothing has been done. They have only destroyed further what we had shown earlier. They have destroyed further. Now I don't know what this inspection will entail to. We are waiting results, but we were disappointed that CZMP people were not present here. And river is another issue here which they have already buried. They have destroyed our sluice gates and all that. WRD is given report, but CZMP part there was nobody to it. Now AK is saying that he will forward the गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. ओपा खांडेपारा जाल्ल्या भिरांकूळ एक्सिडंटात जंक्शनावेले एक हॉटेल आनी रस्त्यार पार्क करून दवरिल्ल्या मोटरसायकलींचो चुरो जालो. शाळेंची भुरगीं लागींच उबी आशिल्लीं पूण ट्रक येता तो पळोवन ती कुशीक सरली. ताका लागून व्हडलो अनर्थ टळ्ळो. जंक्शनाचेर एक बस उबी आशिल्ली. बशीच्या फाटले वाटेन येवपी ट्रक ओव्हर स्पिडीन आशिल्लो. बशीक चुकोवपा खातीर ट्रक चालकान वॉल्त मारले पूण ताका गाडयेर नियंत्रण मेळोवपाक जालें ना. गाडयेवयलो ताबो सुटिल्ल्यान ट्रक डायरेक्ट हॉटेलांत घुसलो. हरशी हे हॉटेल चालू आसतालें पूण कालच्यान तेंय बंद आसा. खरें म्हणल्यार म्हाका दिसता अत्यंत बरो दीस म्हणटा हांव एक्सिडेंट जावन सुद्दां कित्याक तर हांगा इस्कॉलाची भुरगीं आसतालीं. आजूय थंय 2-4 भुरगीं आशिल्लीं ती कितें ट्रक येता तो पळोवन कुशीक धांवलीं. ताका लागून नाल्यार मोठो हाकार जावपाचो गांवांत. आतां म्हाका दिसता बेगींतले बेगीन हो जो बायपासाचो पूल आसा तें एक्विशन बी कंप्लीट जालां. जाता तितलो बेगीन करचो आनी हेवी ट्रॅफीक आसा तें आवट एंड आवट वचूं जाय आनी तें बेगीन सरकारान करचें. तें जातलें अशें म्हाका खात्री आसा. आनी दुसरें म्हाका दिसता एक स्पीड ब्रेकर जो हांगा आसा मदीं आसा जेवती काडून तो मातसो वयले वटेन घातल्यार स्पीड कमी जातली. बस हांगा पार्क आशिल्ल्यान ताजी स्पीड आशिल्ली ताका कंट्रोल जालो ना आनी तो भायर गेलो. ट्रक खंयच्या वयतालो पणेच्या सायडीच्यान येतालो. हांगा बस उबी आशिल्ली म्हणजे ताका सुटना असो दिसता की ताणें मारून घेतलो भायर. तो डायरेक्ट दुकानार गेलो आनी ड्रायव्हराक मायनर इंजुरी जाल्या पूण डेली बंद आसा काय ह्याच दिसान डेली चालू आशिल्लें. ह्याच दिसान लकीली बंद आशिल्लो. ताजो कोण तरी रिलेटीव बरो ना जाला पारकाराचो हॉटेल तें आनी ताका लागून तो पणजे आशिल्लो ना तो थंय बशिल्लो आसतालो सदांच. ह्या कडेन म्हजी मागणी आसा की ह्या मालकाक जाता तितले बेगीन हाडचो आनी ह्या हॉटेल मालकाची आनी एक मोटरसायकल हो संजय नायक पार्क करून गेल्लो हांगा ती मुळा गेल्ली आसा. ताजो तुराडो आला. ती मोटरसायकलीचें नुकसान आनी हॉटेलाक कितें नुकसान जालां तें तांकां मातशें मेळोवन दी. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. सोपो दिवचो पडटा म्हूण गेटी भायर गाडयो लावन दुर्गावेल्यान नुस्तें बाजारात हाडटात. गाडयो रिवर्स घेतना लायटीच्या खांब्यार धोपको मारून लायटी सकयल उडयतात. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान येवपी नुस्तेकार हळशिकवाणें उदक बाजारात सोडटात आनी हो आरोप कोणाचेर करता सोपो कंत्राटदारान प्रश्न विचारला. मडगांव बाजारात हळशिकाणें उदक सोडपा वयल्यान होलसेल नुस्तें मार्केट संघटनेचो अध्यक्ष इब्राहिमान 1 डिसेंबराच्यान सोपो भरचो ना म्हूण सांगिल्लें. तशें बाजारांतल्यान गैरसोये खातीर ताणें सोपो कंत्राटदार मिलाग्रीस फेर्नांडीसाक जापसालदार धरिल्लो. शुक्रारा होलसेल नुस्त्या बाजारात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मिलाग्रिसान हे आरोप फाफडून उडयले. ह्या सगळ्या गजाली खातीर इब्राहिमाक दोशी थारायलो. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आणि तुम्ही
तोकलेर मान नुस्तें हाटाय आमगे भुरगे तुमकां दोताय आनी ते नुस्तें वताय आनी FDAक दिताय चॅक करूंक आतां म्हाका खबर ना चोरी नुस्त्याक तुमी एजंट कितें हाटाय ते भितर ओके आनी आतां तो सांगता लायट ना म्हूण लायट कोण उडयताय तुका एजंटान सांगलो ना लायट तुमगे एजंट आहाय ते रिवर्स मारता आसतना सगळे हाम्यान धोबको मारताय हाटल्यान आनी लायटी वयर लायट सकयल पडटाय सो ही लायट तुमी उडयताय सो आमी हेचो कंप्लेन दिला म्हाका स्वता 3 म्हयने जाले आमी पावर डिपार्टमेंटान कंप्लेन दिताय सो लायटी डिपार्टमेंटाचे कोण आहाय तेणीन लायटी प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जाय ओके आतां तो सांगता आतां आमगे लोकल येताय बोटकार आमगे गोंयचे बोटकार येताय आमगे रांपोणकार येताय तांकां एक हिंग जागो सेपरेट दिलो आहा तेंगे उदक आसना कित्याक त्या धोक्यार सोन हिंगा येताय सोमते नुस्त्याक घेवन तेंगे कितें प्रॉब्लेम आसना प्रॉब्लेम आसता तो फकत हेंगेलो कर्नाटकाच्यो महाराष्ट्राच्यो गाडयो येताय बोलेरो गाडयो व्हडले ट्रक ते ट्रकांक बोलेरो गाडयांक 10 लिटरांचे टँक आसता 100 टायरां ट्रक येताय तांकां 30 लिटरांचे टँक आसता सो ह्या महाराष्ट्रासून कर्नाटकासून ह्यो गाडयो थिंगसून हिंग येताय वेस्ट उदो आसता नुस्त्याचें हें उदो सगलें ते टँका वचून रावता पयलीं हें उदो ते रोडाचेर सोडीत येताले आनी ते रोडाचेर सोडून येत ते दोना हाटल्यान कोण मोटरसायकलकार येताय ते स्लीप जावन सकयल पडटाले सो तेका लागून तेणी बंद केलें उदक सोडून येवपाचें ओके आतां तें उदक ते घेवन येताय आनी सोमते हिंगा आमगे होलसेलान बाजरां तेंगे एक जाग दिलो आहा थिंग ते आटांनी रोखयताय ते वाल सोटाय आनी आख्खे रातभर तें उदक हिंगा ते सोडून दिताय कलेक्शन कोण 17 इयर्स तूं कोणा दितालो तेका लागून तूं खबर आहा हे एश कोन्न पयशे दिवपा जाय म्हूण तूं कोण हुंच गॉडफादरान दिता ते तूं जाणा नुस्तें मार्केटा भितर आसूं वा भायर नुस्तें विकता आसत जाल्यार ताका सोपो लागू जाता पालिका मुख्य अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीसान सांगले आमी पे पार्किंग घेवपाक कोणाकूच सांगूंक ना अशेंय ताचें म्हणणें There were allegations from some association element a few days back. And I have heard the allegations and I have forwarded to the Athoda police station to conduct inquiry and give in the report. The report is not yet come. I want to make it clear. Margam municipality has not introduced the pay parking till date. But whoever we are collecting we have given a contract for SOPO collection. SOPO collection, he can collect the SOPO collection. I want to make it clear once again that there is no pay parking fees to be collected by any person. So wherever business kota no, they have to pay SOPO. होलसेल नुस्त्या मार्केटात कितें प्रकार चल्लात ते पळोवपा खातीर नगरसेवक महेश आमोणकार मुद्दम फातोडेर नुस्त्या मार्केटात गेल्लो त्या वेळार पार्किंग सुवातेरय कितलेशेच जाण नुस्तें विकतात अशें पळोवपाक मेळ्ळें पार्किंग सुवातेर नुस्तें विकतात जाल्यार तांकांय सोपो लागू जाता कंत्राटदार पे पार्किंगेचे पयशे घेयना तो आपलो सोपो घेता तेन्ना नुस्तें विकता जाल्यार तो सोपो तुमकां लागू जाता महेश आमोणकार सांगता पळयात ताचें म्हणणें म्हाका तो कॉन्ट्रॅक्टर मेळिल्लो म्युन्सिपल आयिल्ले ते कितें तरी तांचो प्रॉब्लम जाला म्हणून हांव मुद्दम फातोडेचेर ताका सांगला हांव येता आनी पळयता चॅक करता पार्किंगान ते आतां तेंच्यांनी क्लेम केलो की पार्किंगाचे पयशे घेता म्हणून कोण कॉन्ट्रॅक्टर मानता कितें आमचे मुन्सिपल अजून पार्किंगाचे कोणाक एलावड करूंक ना मान्य आसा पूण पार्किंगान हे कोण सगळे पळय आतां ते लायता पळय न्ही ते सगळे नुस्तें विकतात आमी पळयला 2-3 कडेन आतां सगळे आमचे धाडले कोण कोण आतां मुद्दम धाडले जाल्यार सगळे आसा पळय हो आसा म्हाजो हो फ्रेंड आसा पळय हो आसा ते गाडयेन जाल्यार गाडयेन भितून ते विकतात आतां हांवें घेतले ताका विकतात आनी बोब कितें मारता ते म्हाका कळना विकता ते पार्किंग करता तेंच्यानी पार्किंग करचें आनी व्हरचें नुस्तें करा कांय प्रॉब्लम कोण पार्किंगचे पयशे घेता जाल्यार आमी तांकां सपोर्ट करपी हांगा ह्या लोकांक पार्किंगचे तुमचे पयशे घेता म्हणून पूण तो सोपो कॉन्ट्रॅक्टर सोप्याचे ताणें पयशे भरिल्ले आसा पूण तो आपल्या हेडान सोपो धंदो करता तेंच्यानी मागतलोच न्ही पयशे हिंगा नुस्तें विकता आमकां गिरायक येयलें म्हणटकीर आमी नुस्तें दितात आमी पयलींसून नुस्तें विकता पूण हांगा पार्किंग मरे पार्किंगान पार्किंग आमी दितात सायबा पयलींसून विकता कितलीं वर्सां जालीं आमी नुस्तें विकता पण बेलवड आसता का पार्किंग विकपाक विकता न्हू पयलींच्यान वर्सां जालीं आमी नुस्तें विकता आमी तो कोण आसा तो तुमगेलो पार्किंगाचे पयशे घेयना सोप्याचे पयशे घेता मरे आमगेले ते बॉक्स आहा पळय तेंगेले सगळ्यांचे फक्त तेंगेले पयशे घेता हेर पयशे घेयना गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो सरकारान सेगीत अन्याय केला ताचो निशेध करपा खातीर एक दिसाचे होळिले आनी बोबाट आंदोलन केलें
10 डिसेंबर मेरेन नोकऱ्यांचे उतर पूर्ण करिना जाल्यार आझाद मैदानाचेर परतून आंदोलन करतले आनी मंत्र्याच्या नांवान गाराणे घालतले. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांचे संघटनेचो मुखेली डॉक्टर शिवाजी शेट्टीन शिटकावणी दिल्या. सरकाराच्या नावान बीजेपी सरकाराच्या नावान अडीच वर्सां आदीं आमी आंदोलनाक बशिल्ले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन तेन्ना लिंबू सोडप येवन ते सोडयल्ले. स्वातंत्र्य सैनिकाच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दितात म्हण लेखी आश्वासनय दिलें. भुरग्यां खातीर 100 नोकऱ्यो तयार दवरल्यात. त्यो 10 नोव्हेंबरा मेरेन दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उतर दिलें. दोगांनी धाडिल्ल्यो ऑर्डरी खंय तरी शेणल्यो आसतल्यो. CID CBIन त्यो सोदून काडच्यो. शिवाजी शेट्टीन उपहासात्मक टिका केल्या. आयज हुयेल्यो आनी बोबाटो आंदोलन एका दिसाचे सकाळी आमी 11:30 सुरू केला ते सांजचे 5 पर्यंत आसतले. सरकाराच्या नांवान सरकाराक आयकूं येना म्हणून ह्यो हुयेल्यो आनी बोबाट्यो सरकाराच्या नांवान. कारण कित्याक तर जेन्ना आमी आंदोलन सुरू केल्लें 2.5 वर्सां जालीं. आंदोलन सुरू करतकूच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हाणेन लिंबू शरबत घेवन ते सोडयल्लें. हाजो अर्थ कितें? जेन्ना तुमी आश्वासन दिलें, लेखी दिलें आनी जॉब घेता म्हणून सांगलें आनी करता म्हणून सांगलें तेन्ना तिजे आजून पुर्तता जावना. आजून तेजें सगळें करप कांयच जावना. ताज्या उपरांत 29 ऑक्टोबराक CMान फॉरेस्ट भवनान आमकां आपयल्लें आनी ताज्या बरोबर ताणें सांगलें 60 जॉब सामके रेडी आसा. ताज्याच बरोबर 40 म्हटल्यार 100 जॉब आमी सामके फाटोफाट दितले आनी 10 नोव्हेंबरा भितर सगळ्यांक मेळटले. आयज 26 नोव्हेंबर अजून पर्यंत कांयच येना. लेटरां खंय गेली, खंय गायब जाली कोणाक खबर ना. CID CBIक सांगचें बाबा खंय आहा ती सोद काडा म्हणून, ते बेकार आसात थंय. ह्या आंदोलनाचें खाशेलेपण म्हटल्यार ताणें दवरिल्लें नांव हुयेली आनी बोबाट. कोणय मेल्यार हुयेली वा बोबाटो मारतात. पूण हांगा कोण मरूंक नासलो तरी तशी पाळी सरकारान हाडल्या अशें म्हणत दिसभर आंदोलकांनी खऱ्यांनीच हुयेली मारल्यो. इतलेंच न्हय, 1 डिसेंबराक ते गाराणे घालपाचे आसात. कसले ते आयकात शिवाजी शेट्टीच्याच तोंडांतल्यान. जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन ह्या डिसेंबराच्या 10 तारखेच्या भितर तुमी मेकळे करात. आमी 1 डिसेंबराक परत ह्या आझाद मैदानाचेर येतले. मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू जाता. ताज्याच बरोबर पयले दिसा 1 डिसेंबराक हांगा व्हडले घराणे घालतले. घराणे कसले, कोणाचेर? तर फ्रिडम फायटर जे 1957 ते 61 भितर जांच्यांनी हांगा रक्त आपलें सांडलें, मेले, तांकां आमी आव्हान करतले की असले जे आसा आश्वासनां दिल्ले आसा तेंच्या मानगुटेर बसा आनी जो पर्यंत आमचे ह्या जॉबाचो निकाल लागना तो पर्यंत तांकां न्हीद न्हू तांच्या फॅमिलीक कोणाकूच सोडूं नाका. आमी सरळ म्हणटा कारण आमकां 2.5 वर्सां हांगा ज्या तरेन रडयला तेजें तांकांय कळपाक जाय. हांव ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन नांव ती हांकांय सांगतात MD जे आसात, सर तुमी बेश्टेच ह्युमन रिसोर्साचे थ्रू आमकां लेटरां धाडूं नाकात. आमकां परमनंट जॉब जाय, कायमचे जॉब जाय. ती टेम्पररी जॉबां जी 2 वर्सां का ती 5 वर्सां आमकां करपाची ना. आमकां स्किमी प्रमाणे परमनंट जॉब जाय. हेच आमी तुमचे कडेन मागणें करतात. आनी हे आयज जे आसात हे आसात सरकाराच्या नांवान हुयेल्यो आनी बोबाट्यो. गोवा 365 खातीर आझाद मैदाना वयल्यान. कोलवाळचे एक बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड जाका लागून प्रदूषण जातालें आनी वाठारांत आडमेळी निर्माण जाताली तें मोडून उडोवपाचें थारलां. 2 वर्सां आदींच ह्या स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय करपाचे आदेश सरकारान पंचायतीक दिल्ले. यार्ड चलोवप्यांक पंचायतीन 7-8 नोटीशी धाडल्यो आनी निमणे कडेन ते मोडपाक सुरवात केली. लोक सगळ्या वाठारांतल्यान स्क्रॅप हाडटात आनी परतून विक्रो करपा खातीर ते हांगा सांठोवन दवरतात अशें कोलवाळ पंचायतीचो सरपंच नितीन कोलवाळकार म्हणटा. प्रदूषण वाडत गेल्ल्यान आनी कुशीच्या वाठारांत आडमेळी जाल्ल्यान हे यार्ड लोकांक त्रासाचे जावन राविल्ले. अशे बेकायदेशीर यार्डांचेर तशेंच ते उबारप्यांचेरय कारवाय करतले अशें पंचायतीन शिटकावणी दिल्या. आमी तुमकां एक डायरेक्टराचो फाटीं मेमोरंडम येयलो 2 वर्सां पयलीं. त्या मेमोरंडम प्रमाणे सगळ्या स्क्रॅपांचेर एक्शन घेवप. तेन्ना आमी जवळ जवळ 60 अड्ड्यांक आमी नोटीशी काडलेल्यो. 60 नोटीशी अड्ड्यांक काडल्यो म्हणटकीर तेजे उपरांत ते लोक सारके आपलो धंदो चलयना जाले. कोण जळोवंक लागले, कोण जमणीक करूंक लागले. ह्यो जो अड्डो आहा तो जमणीक खूब कुल्लेल्या माल, लोकांच्या शेतांनीय खूब कुल्लला. तेन्ना आमी नोटीशी काडल्यो, सगळ्यो फुडें गेल्यात. थोड्या लोकांनी स्टे हाडल्यो. आतां ती केशी चलोन आतां आमकां डेमोलेशन आतां जे येयल्ली आहा आनी आमी ही डेमोलेशनां एज पर द पंचायत डायरेक्टर पंचायत आनी आमी आमच्या पंचायतीचे थ्रू हे डेमोलेशन चालू केलां.
आनी हेच्या फुडें बी आनीक डेमोलेशन आसतली तेन्ना हे जे लोक हांगासर ते खूब भायरसून कचरो हाडटात हांगा रातचो उलपयतात आनी बरो जो म्हाल आहा तो काडून भायर विकतात आनी ह्यो जो कचरो रातचो आमकां धुंवर म्हणजे सारको बॅड पोल्युशन आनी पोल्युशन कंट्रोल जो एक रिपोर्ट जो आसता म्हाका दाखयता कित्याक हांगासर पोल्युशन आहा म्हणून आमी रिपोर्टूय मारली इतकें आसून हेंचेर एक्शन जायना आयज हो जो आमी हें केला ते एज पर आमचे पंचायत वॉर्डांत आमी हें डेमोलिशन करतात आनी तुमकां सांगपाक सोदता म्हणजे जे अड्डे आहा ते सगळे इलिगल आहात आनी इलिगल आसल्या कारणान आनी जो उजवाड आसतात जळयतात ताका लागून हेंचेर आमी एक्शनी घेतले तेंच्यांनी आपआपले कितें ते सारकें करचें आमकां दाखोवचें नाल्यार आमी हे अड्डे आपण हांगाले काडटले. गोवा 365 खातीर कोलवाच्यान संदीप कामुलकर. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. गोंयांतल्या कांय सुवातींनी 29 आनी 30 वेर गडगड घालत आनी जोगलायत पावस घालून घेतलो. 2 डिसेंबरा मेरेन तो वाडपाक लागतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. तो मेरेन सुकेंच वातावरण पळोवपाक मेळटलें. हे मजगतीं चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 23 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. फुडल्या 3 दिसांत चडावत तापमानात बदलाव जावं नजो, पूण फुडल्या 24 वरांत उण्या तापमानात 1-2 डिग्री सेल्सियसान उणाव जातलो. म्हयनो सोंपता कांय कडेन पावस शिवरतलो. 27 मेरेन कांय वाठारांनी धुक्याची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. नुस्तेमारप्यांक वा दर्यादेगेर रावपी लोकांक हवामान खात्याची खाशेली अशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवयात जातनाय दवरया सोशल डिस्टन्स वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. म्हळ्यार परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.